दादाही कित्याक उत्तर दिवूक ना ताका कित्याक उत्तर दिवूक ना म्हणून सांगता तो. तू माझ्या बरोबर यो, हांव तुझ्या बरोबर येता, दिल्ली वचूया. दिल्ली कितें चलता ते सगळं स्टडी करूया. कोण डिसाईड करता? आम्ही कोर्ट डिसिजन करता. आम्ही करता ते. आम्ही मोर्चा घेऊन ते मारामारी घेऊन जाल्यार तो म्हादाईचे नीर आमकां येता, ना जाल्यार तांकां वयता ना. इतलेशे लोक कर्नाटका झगडी करून पोलिसांची लाठी मारून आता जेलार आसा. एका लागून म्हादाईक लागून. आता हांव कितें सांगू? म्हाज्या हातीन आहा. तू सांगता तुजे बरोबर येले जाल्यार म्हादाई तुका हाडटा जाल्यार 100% हांव तुजे बरोबर आसता. तुका आसा कॅपॅसिटी जाल्यार हांव 100% तुजे बरोबर आसता. आम्ही सांगता कोर्टाक आमचे म्हणून तो कोर्ट दिता तुका जजमेंट ना. त्याचे स्टडी करता. वॉटर रिसोर्स आसा, सगळे ते एनवायरमेंटाची रिसोर्स करता. त्यांना एक सगळे गोया सरकार आणि कर्नाटक सरकार सगळे एक टीम करून बसलेले आहात. त्याच्या बरोबर बसूया आणि तू सांग म्हाका कितें जाता. हांव तुझ्या बरोबर आसता. कितें तू आता जाल्यार बरें जाता जाल्यार 100% हांव तुझ्या बरोबर आसता. तू घेवपाची लिडिंग. तू 100% म्हादाईचे उदीक हांगा हाडटा म्हणून तू हा जाल्यार हांव तुज्या बरोबर आसता. ते कोर्टान आसा. ते पॉलिटिकल इश्यू करून कर्नाटका गेला जाल्यार कर्नाटका म्हादाई आमचे म्हणले जाल्यार तो पॉलिटिक्स करता. खंय कर्नाटका लोक थंय पॉलिटिक्स करता. हांगा येले जाल्यार हांगा म्हादाई आमचे म्हणून आमचे इलेक्शन येता. तुमकां इलेक्शन येता तेन्नाय ते म्हादाईचे उगडास येता. फक्त तुम्ही लोकांक ते पिशे करपाक तुम्ही काम करता. कोण? तू ना. मनोज प्रभू एकटो ना. हे सगळे लोक कर्नाटकाचे लोक करता आणि गोंयकार सुद्धा करता. हे गोंयकार मीन्स गोंयकार पॉलिटिक्स. गोयाचे पॉलिटिक्स आणि कर्नाटक पॉलिटिक्स त्यांचे बात कशी रांदता हे पॉलिटिक्स दवरून तुमकां वोट डायवर्ट करून तुम्ही पवारान येता. हे आमकां जायना. आम्ही रियली गरिबांची बरोबर आसता. गरिबांक कितें जाल्यार हांव 100% फुडेर आसता.